येवकार हां समृता कणगावकर. सुरवेळाचे हेडलायन्स. पारोडा कनेलाची ड्रेनेज फुटून उदकाची जाल्या नाशाडी. मुखेल कनेलाची कसलीच मेंटेनन्स जायनाशिल्ल्यान तळाव्यांनी संबंधित खात्याक धरले दारेर. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात 117व्या एपिसोडात भारताची गिरेस्त सांस्कृतिक दायज आणि फुडाराक पळोवपाचो दृष्टिकोन प्रतिबिंबित करपी कार्यावळींचेर घातलो उजवाड. राज्यात प्रतिकूल हवामानाची स्थिती नाशिल्ल्यान गोंयांत सुके हवामान. गोंयांत स्थिर तापमानाचो अदमास उक्तायला हवामान खात्यान. आणि आता आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. पारोडा मुखेल कॅनलात उदक सुट्टकच उदकाची पातळी वाडिल्ल्यान कॅनलाचे ड्रेनेज फुटून उदकाची नासाडी जाली. हो मुखेल कॅनल आसून ताचे मेंटेनन्स जायना. हाका लागून असल्यो आडमेळी निर्माण जाता. थळाव्यांनी संबंधित खात्या आड तिडक उक्तायली. पळयात. आज आमी आसात ते पारोडा आसात आणि पारोडातून पळयतात की जो कॅनल जो आसा वो मेन कॅनल आसा आणि ह्या मेन कॅनलांतल्यान जें उदक सोडलेलें हें उदक सोडटरेक रोखडोच जो वो कॅनल आसा वो सायडीची जी रिटर्निंग वॉल आसा ही कॉलेप्स जाली आनीक जी पोंडांतल्यान ड्रेनेज आसा ही फुटोन जातकीर ह्या ड्रेनेजींतल्यान उदक वचून आख्खें उदक पिड्ड्यार जाले कडेन आसा आनी एक वटेन हो जो कॅनल आसा वो हांगा फुटले कडेन आसा. हांगा हेजे पयलीं फुटलो आनी त्यांनी पायप घातली आनी तेजे वयल्यान माती घातली. आतां इंजिनियरान सांगला की उदक चड जाल्ले कारणान ह्यो फुटलो म्हणून. पूण हांगा जर प्रत्यक्ष येवन जर पळयलें जायत हांगा हो कॅनल म्हूण तो निवळ केलो ना. हांगा हे कॅनला भितर झाडां जाले कडेन आसात आनी ती लागून आज ही जाला. दुसरी गोश्ट म्हळ्यार हांगा येवपाक कॅनलाचेर वाट सुद्दां ना. लोकांली पांय पडोन हांगा JCB हाडून काम करूंक पडटा. आनी त्याच बरोबर आज सांगल्या कोताक हो जर रिपेर जर करना जाल्यार ह्या कॅनला सायडीक जितली घरां आसात इतली एक ना एक दीस व्हांवोन वतली म्हण आज जो डेप्टी सरपंच आसा पारोडा पंचायत हेणी सांगले कडेन आसा. आनी बेगीच्या बेगीन हेजें काम जावचें आनीक हे उदक लोकांक त्रास जानासतना सोडून दिवचें म्हणून आज म्हागले कडेन आसा. पाड्ड्या मुखेल कनालांत उदक सोडिल्लें. उदकाची पातळी चड जाल्ल्यान कनालाची ड्रेनेज फुटली आनी उदकाची नासाडी जाली. कितल्याशाच वर्सां आदलो हो कनाल आसा म्हण आसा. वेर्ना इंडस्ट्रीज जुवारी इंडस्ट्रींक ह्याच कनालांतल्यान उदक पावता. पारोडा कनालाची दुरुस्ती करपाची जाली जाल्यार उदका स्त्रोत बंद उडोवचे पडटले आनी त्या इंडस्ट्रीजांक उदक मेळचें ना. हाका लागून ह्या कनालाचे मेंटेनन्स संबंधित खाते करिना. थळावे पंच वांगडी सरपंचान तिडक उक्तायली. हे जेन्ना कितें जाता तेन्ना हांगा येतात. हांगा एकट्या सुद्दां इंजिनियरां आनी कोणाक कांय खबर ना ह्या कॅनलाक कितें आहा म्हण तें. तांकां तर खबर आसलें जाल्यार ही निवळसाण जाता आसली. दोनूय सायडीक कॅनलाच्या गव्हर्मेंटान एक्वायर जाग केला एज पर मुगे हाजे प्रमाण जाल्यार 3-3 मिटर. कितें फाल्यां कितें अस्टेशन जाल्यार गाडी हाडपाक हांगा गाडी न्ही चलत वचपाक मेळना. हे मेंटेनन्स गव्हर्मेंटालें आनी हे हांगेलें WRD इंजिनियर पळोवपा सुद्दां येना. हे आतां धांवट येतात ओन्ली बिकॉज ऑफ जुवारी पोट भरपा लागून. हांव सांगता कित्याक तांकां उदक मेळना म्हणून हे धांवट येतात आनी हें काम सुद्दां जुवारीच करता. हांव सांगता तुका हे कांय तांकां पडूनच गेलो ना. जुवारी आतां आपल्या उदकाक हें उदक बंद जाल्यार तांगे फॅक्टरी बंद पडटा म्हूण ते बाबडे येवन धांवट येवन काम करून घेतात जुवारी. कित्याक तूं रोहित बाब तूं जाणा आसतलो आमी काराळे मोडिल्ले तेन्ना पयले ते जुवारी सगळे स्टाफ थंय काम करतालो. गव्हर्मेंटाक कोण नाशिल्लो एकटो सुद्दां. आनी आज हांगा हें तेंच आतां हाडटलो माती घालतले जपा पुरयतलो. हे हाजी लेंथ पयल्या 5.5-6 मिटर रुंद आसा आनी त्या रुंदाये तुमी 2 मिटर 1.5 मिटरात 2 पायप घालता आनी उदक फ्लो करतात. सांगपाचें म्हणल्यार आतां हो कॅनल म्हाका दिसता करून जवळ जवळ 20 वर्सां जालीं हो कॅनल बांदून हेका उदक सोडलें जाल्यार. पूण ताचे नंतर हाचे प्रॉपर जे पळय मेंटेनन्स जावपाक जाय आशिल्लें तें जायना. ताचें कारण म्हणल्यार कितें आसा हांवें म्हणल्या त्या प्रमाणे आतां तेका हेजें उदक जें आसा तें इंडस्ट्रीक वता. वेर्ना इंडस्ट्रीज वा जुवारी इंडस्ट्रीज जायते इंडस्ट्रीक वता. सो तो बंद मेंटेनन्सा खातीर बंद दवरलें जाल्यार तेंचे त्रास जाता तेंचो लॉस जाता. ताचे कारणान लागून ताची सारकी मेंटेनन्स करपाक पडना. सो हांवें उदोळूच सांगलां की तेजेर कितें तरी उपाय योजना करून ताचो कितें तरी ताका ऑल्टरनेटीव अरेंजमेंट करून हो रिपेर करपाची गरज आसा. हांव सरकाराच्या नदरी हाडपाक सोदतां की हो जो कॅनल आसा त्या कॅनलाच्या बाजूक खुबशीं घरां आसा आमच्या हांगा तुमी पळयतात. फाल्यां जर हाका कितें जालें जाल्यार ही घर सुद्दां वचपाक शकता आनी लोकांच्या जिवाकय बी कितें हानी जावपाक शकता. सो हें फुडें जावची न्ही.
ताका लागून हांव मागता की हेजे जातितले बेगीन कितें तरी मेंटेनन्स करून हाचो सारको रिपेर करून हांव हेजे परमनंट हेजे कितें तरी उपाय योजना करपाची गरज आसा. म्हाका मॉर्निंग कॉल येयल्लें की कॅनल ब्रेकडावन जालो म्हणून हांवें ते बेगीन फोन मारलो WRT आनी तशेंच आमचे MLA कोंकणी कॉन्स्टिट्युएन्सी ताकाय फोन मारलो आनी ताणें सांगिल्लें आपण तांकां ऑफिसरांक धाड म्हूण आनी ते येयले चोवपा आनी तेमी रेस्टोरेशन वर्क इन प्रोग्रेस आहा तेंगेलें आनी कितें जालें आनी तें हें जावपा कारण म्हळ्यार की ते कॅनल ते उदक चड सोडा आनी ते कॅनल ओवरफ्लो जावन तें ब्रेकडावन जालां आनी हे प्रमाणे ते आखी लिकेज जाल्या. कनालाचे लुकसाण जाल्ल्यान संबंदीत खात्यान ताकतिकेन दुरुस्ती कामांक सुरवात केल्या. फाल्यां मेरेन हे काम पुराय जातले. PWDच्या ईन आश्वासन दिला. म्हाका हांगा चार्ज आहा. आमी इन्स्पेक्शन केला सो कॅनलात कांयच जावं ना. आमची क्रॉस ड्रेनेज आसता पळय क्रॉसिंग ते कितें जालें ताका थोडीशी माती गेली आनी थोडीशी लिकेज जाली. ते कित्याक जालां आमी उदक मातशें चड गेलें रिवर्स फ्लोवाचेर ती माती गेल्या. सो आमी आतां ती इन्स्पेक्शन करून आमी आज नाल्यार फाल्यां म्हणल्यार ते रिपेर जातले पूण कॅनलाक कांयच जावं ना. कांय हें ना देर इज नो इश्यू. फक्त हे जे एक्स्ट्रा ड्रेनेज असले ड्रेनेज आसता पळय ती आमची मातशें माती ताची गेल्या लिकेज लूज जाले. सो आतां JCB हाडला तुमी पळया JCB हाडला आनी ट्रकूय बी हाडला मातयेचो. बाय इवनिंग म्हळ्यार जातले फाल्यां म्हळ्यार जातले फाल्यां म्हणल्यार पूण कॅनलाक कांय जावं ना. पूण एक उदका बी कोणाक त्रास आसा अशें शेतां बी ना उदक फ्लोच आसता. गोवा 365 खातीर रमेश नाईक राऊत, गौतमी गांवकार आनी ओमकार देशप्रभू. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाणें आपल्या म्हयनाळ्या आनी वर्साच्या निमण्या रेडिओ भाशणाच्या मन की बात 117व्या एपिसोडात भारताची गिरेस्त सांस्कृतीक दायज आनी फुडाराक पळोवपाची दृश्टिकोन प्रतिबिंबीत करपी कितलेशेच म्हत्वाचे उपक्रम आनी कार्यावळींचेर उजवाड घालो. भारतीय संविधानाक 75 वर्सां पुराय जाल्ल्यान प्रधानमंत्री मोदी हांणी नागरिकांक प्रस्तावनेत वांटो घेवपाक आमंत्रण दिवपी देशव्यापी मोहिमेची घोषणा केली. ही मोहीम लोकांक प्रस्तावना वाचपाक आनी तांच्या पठणाचे व्हिडिओ constitution75.com समर्पित संकेतथळार अपलोड करपाक उर्बा दितली. 2025 में 26 जनवरी को हमारे संविधान को लागू हुए 75 वर्ष होने जा रहे हैं. हम सभी के लिए बहुत गौरव की बात है. हमारे संविधान निर्माताओं ने हमें जो संविधान सौंपा है वो समय की हर कसौटी पर खरा उतरा है. संविधान हमारे लिए गाइडिंग लाइट है, हमारा मार्गदर्शक है. ये भारत का संविधान ही है जिसकी वजह से मैं आज यहाँ हूँ, आपसे बात कर पा रहा हूँ. इस साल 26 नवंबर को संविधान दिवस से एक साल तक चलने वाली कई एक्टिविटीज शुरू हुई हैं. तशेंच प्रयागराजात जावपी भव्य महाकुंभ 2025 विशीं माहिती दिली. जातूंत परंपरा आनी तंत्रगिन्यानाचे मिश्रण जातले. साथियों, अगले महीने 13 तारीख से प्रयागराज में महाकुंभ भी होने जा रहा है. इस समय वहां संगम तट पर जबरदस्त तैयारियां चल रही है. मुझे याद है अभी कुछ दिन पहले जब मैं प्रयागराज गया था तो हेलीकॉप्टर से पूरा कुंभ क्षेत्र देखकर दिल प्रसन्न हो गया था. इतना विशाल, इतना सुंदर, इतनी भव्यता. साथियों, महाकुंभ की विशेषता केवल इसकी विशालता में ही नहीं है, कुंभ की विशेषता इसकी विविधता में भी है. इस आयोजन में करोड़ों लोग एक साथ एकत्रित होते हैं. लाखों संत, हजारों परंपराएं, सैकड़ों संप्रदाय, अनेकों अखाड़े, हर कोई इस आयोजन का हिस्सा बनता है. भारताच्या संवसारीक सांस्कृतिक प्रभावाचेर उजवाड घालतना प्रधानमंत्री मोदी भारताच्या फुडाराक आकार दिवपाक ताच्या मुखेल भूमिकेचेर भर दिताना वाडट्या निर्मात्या अर्थव्यवस्थेकडेन वळ्ळे. अगले साल हमारे देश में पहली बार वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट यानी वेव्स समिट का आयोजन होने वाला है. आप सभी ने दावोस के बारे में सुना होगा, जहां दुनिया के अर्थ जगत के महारथी जुटते हैं.
उसी तरह वेव समिट में दुनिया भर के मीडिया और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के दिग्गज, क्रिएटिव वर्ल्ड के लोग भारत आएंगे। यह समिट भारत को ग्लोबल कंटेंट क्रिएशन का हब बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। मुझे यह बताते हुए गर्व हो रहा है, इस समिट की तैयारी में हमारे देश के यंग क्रिएटर्स भी पूरे जोश से जुड़ रहे हैं। जब हम $5 ट्रिलियन इकोनॉमी की ओर बढ़ रहे हैं, तब हमारी क्रिएटर इकोनॉमी एक नई एनर्जी ला रही है। मैं भारत की पूरी एंटरटेनमेंट और क्रिएटिव इंडस्ट्री से आग्रह करूंगा, चाहे आप यंग क्रिएटर हो या एस्टैब्लिश्ड आर्टिस्ट, बॉलीवुड से जुड़े हो या रीजनल सिनेमा से, टीवी इंडस्ट्री के प्रोफेशनल हो या एनिमेशन के एक्सपर्ट, गेमिंग से जुड़े हो या एंटरटेनमेंट टेक्नोलॉजी के इनोवेटर, आप सभी वेव समिट का हिस्सा बने। गोवा 365 खातीर सुभाषिश गोयकार आणि ओमकार देशप्रभू. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळय फुडल्यो खबरो. काळाप्रमाण बदल हो जिवितांतलो एक म्हत्वाचो भाग. मोटरसायकल, टॅक्सी ज्या वेगान धांवतात तशेंच ह्या वेवसायाची गती आनी सर्ती वाडत चल्ल्या. फाटल्या काळाकडेन तुळा केल्यार आयज हो वेवसाय चड आव्हानात्मक जाला, हे मोटरसायकल पायलट नरसिंह चारीन सांगले. पळयात पुराय बातमी. फुल ॲक्सिडेंट जालो आणि सुद्धा पेपरात बरोबर आहे. 3-3.5 वर्ष घडण काढले. प्लेट घेतल्या प्लेटी आसा आनी आतिकूय जालो थंय ते स्टँडाचेर येतो. ताका लागून म्हाजे पयलीं हांव भायर वतालो, कामाक आसतालो. तो वेकेशनाचेर आयल्लो, थंय तो वयल्यान आयलो एकटो आनी धक्को दिलो गाडयेक. हात मोडलो. मागीर ती वीज कॅन्सल जाली, सर्वीस केली. आमच्या हेका तर कांयच मेळना. एका काळात मोटरसायकल पायलट दिसाक 200 रुपया जोडटाले आणि आजच्या काळात खाजगी वाहनांचो आंकडो वाढत आशिल्ल्यान ह्या व्यवसायाचेर परिणाम जावपाक लागला हातूंत दुबाव ना. फोंडा बस स्टँडाचेर मोटरसायकल पायलट म्हूण काम करपी बांदोडा हांगा रावपी नरसिंह चारीन फाटल्या 3 दशकां सावन मोटरसायकल पायलट म्हूण काम केले. बदलत्या काळात सगळे बदलला असे सांगत या 75 वर्सां पिरायेच्या मोटरसायकल पायलटान आपल्या कार्यकाळातले काय प्रसंग उजवाडा काढले. पायलट म्हणून कितले वर्ष काम करतो ना? 35-37 वर्स. हां, मग कशें तुगे एक्सपिरियन्स कितें? म्हणजे तुगे एक्सपिरियन्स म्हणजे हे काम रिस्की आसा भयंकर आनी ते दगदग आसा. ते वतात पाण्याक, पावसांक थंडेक त्रास घेवन आनी कस्टमर आसा ते बरे एक पाट बरे त्रास करतात. एक कस्टमर बरे मेळटा, ते सहन करून ते काम करचें पडटा. अशें एखादे अनुभव बीन आसा तुमकां की कस्टमरान बरें तुमकां हें केलें म्हणून? कस्टमर बरे बाकीचे थोडे आमचे आसा न्ही, ते कस्टमर हालींचे ते दगाबाजी करतात. सांगतात एकटे, व्हरतात एकटे आनी पयशे दिवपाक मागीर त्रास करता भयंकर. आनी थोडे राव म्हणून वेटींग राव म्हणटात आनी ते फाटल्या दारान खंयच्यान गुल जातात. तेय रिस्क आसा. रातचे ते प्रवास पयलीं खूब वर्सां पयलीं ते रातचे आमकां व्हरताले आनी ते 12 बसताले, राव सांगताले 10-11-12 पयशे दिनासतना आमकां रिटर्न येवचें पडटालें. खूब त्रास जाता. आनी फॅमिली बी आसल्यार तेचो रिस्पॉन्सिबिलिटी आमकां घेवपाक बी एक पाट मेळना. एक पाट कितें जाता ते डबलिंग करतात, म्हणजे ब्लेड लायतात, चाकू दाखयतात. अशें पयलीं फाटल्या तेंपानी ह्या वर्सांनी मातशें ते कमी आसा, परंतु फाटल्या वर्सांनी खूब त्रास जाताले. फाटल्या दिसांक ते कोरोनाचें जाल्लें, ते 5,000 रुपया कितें दिता म्हणटाले. ते फॉर्म बी भरून घेतले, परंतु अद्याप तेजें कांय आमकां पेन्शन मेळटलें. आतां कितें रिटायरमेंट जालें, घरा कडेन उरलें जाल्यार कोण दितलो? आतां ते सरकारान दिले स्कीम जाल्यार आसा काय म्हणटा पेन्शन दिवपाची? आसा स्कीम आसा, पूण आमकां ती मेळत ना. आमकां कोण ते सांगय ना. नवी मोटरसायकल काडपाक पयशे दिताले पळय सरकार, हय, पयलीं ते आसा अजून काय? आतां ते घालीन चवकशी करून ना. हय.
हे गाडयेक आतां पळय घेतलेल्या 12-13 वर्सां जालीं. 10 वर्सांचेर ते परत दिता म्हणटाले, पण हांवूच कितें जालें, म्हाजी एज जास्त जाली, हांवूच मातसो आता एज कितली आहा तुजी? 75. हांव कितें करता, म्हाजेन जायना तरी हांव सकाळचो वता मातसो 10-11-12 घरा कडेन येता. म्हाका मातशी डायबिटीज आसा, म्हाका कितें खावपाक हॉटेलांत तर गेलो जाल्यार पयशे मोडचे पडटा आनी थंय इन्कम तितलो जायना. आनी त्या खातीर म्हाका सांजचो तसो 3-3:30 वता, 6 पर्यंत हांव घरा कडेन येता. मातशे दोळ्यांचे प्रॉब्लेम जाल्ले आसा त्या खातीर. आनी घरा कडेन म्हणटात म्हाका तूं करूं नाका, पूण आमकां तें सूख लागना, करून आयल्लो न्ही. ते सरकारान केले जाल्यार खूब वेल आनी गूड. कितें इतले त्रास काडटा वता पाता ताणें तें करची अशी इच्छा आसा. भाड्यांचे पण मातशे प्रॉब्लेम जालो. पयलींचे कितें आसलें, आतां प्रत्येका कडेन गाडी आसा, प्रत्येक सादें काम सुद्दां करता तो गाडीच घेता. आनी व्हडले एकट्याच्या दारांक 4-5 गाडी आसतात. मजगती निवृत्ती पिरायेंत तांकां उत्पादनाचो स्त्रोत ना. सरकारान खासा येवजण तांच्या खातीर करपाक जाय असो उलो समाज वावुरपी प्रेमानंद गावडेन मारला. आज पायलट प्रोफेशनाक पयलीं जो डिमांड आशिल्लो तो आतां खंयच ना म्हणटा. आनी जें जिवन तेंच्यांनी पयलीं काडलेलें तें बरें आशिल्लें. आनी आतां फुडें ही सगळी दगदग येयल्ली आसा. म्हणजे कोण भायले लोक येता आनी तांकां बिझनेस म्हणून दितात, म्हणजे ट्रिपीक व्हरता आनी पयशे सुद्दां दिना आनी अडचणी निर्माण करता. हें गोंयांत आतां सर्रास जाल्लें आसा. आनी हें फुडें अशें गेल्यार जो पायलटाचो बिझनेस सगळो तेंगेलो ठप्प पडटलो आनी जी रोजी रोटी सुद्दां तेंचेर चलताली ती खंय तरी बंद पडटली. जेणे आज कितले त्रास करून तो आज पायलटगिरी करून आपले फॅमिलीक खंय तरी वाडयली, पोसली आनी तेजे दरम्यान कितें आज चलतालें गोंयांत पायलटाच्या धंद्याचो पायलट धंदो अलिप्त जावपाचो आसा. आनी सरकारान सुद्दां तांकां खंय तरी गृहीत धरून, म्हणजे तेंचें वयमान गृहीत धरून तांकां खंय तरी आदार दिवचो, इतलें आमी सांगूंक सोदता. गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक, मनीषा जाधव आनी सानिका नागवेकर. श्री शांतादुर्गा फातर्पेकान्नीची जात्रा 31 डिसेंबर ते 3 जानेवारी मजगती जातली. जात्रेक भाविकांनी देवीचो आशीर्वाद घेवपाक येवपाचें आवाहन श्री शांतादुर्गा फातर्पेकान्नी संस्थान पत्रकार परिशदेंत दिली. पळयात. आमची जात्रा 31 डिसेंबर 2024 तारखेर स्टार्ट जाता. ती जानेवारीच्या 4 तारखेर सकाळी महारत ओडले नंतर देवीची जात्रेची सांगता जाता. आमची जात्रा 4 दीस आसता. आमची जात्रेक पयले दीस 31 तारखेर सकाळी महाअभिषेक आसता. रात्री 10 वाजता शिबिकोत्सव, देवीची चांदी रथातून भव्य मिरवणूक जातली. त्यानंतर आतषबाजी, आरती व प्रसाद जातलो. व एक नाटकाचो कार्यक्रम जातलो. 1 जानेवारी 2025 सकाळी महाअभिषेक, रात्री 10 वाजता शिबिकोत्सव, देवीची मयूर रथातून भव्य मिरवणूक जातली. त्यानंतर आतषबाजी, आरती, प्रसाद जातलो. हो एक नाटकाचो कार्यक्रम आसलो. 2 तारखेर सकाळी महाअभिषेक, रात्री 10 वाजता शिबिकोत्सव, देवीची सूर्य रथातून भव्य मिरवणूक आसतली. त्यानंतर आतषबाजी, आरती व प्रसाद जातलो आनी एक नाटकाचो प्रोग्राम जातलो. 3 तारखेर सकाळी महाअभिषेक, रात्री 10 वाजता ओम साई मेलडी त्यांचं एक ऑर्केस्ट्रा जातलो. 4 तारखेर सकाळी सोमवाराचेर देवीची महारथातून भव्य मिरवणूक जातली. आतषबाजी, आरती, प्रसाद जातलो व जात्रेची सांगता जातली. असो हो 4 दीस आमचो जात्रेचो कार्यक्रम आसतलो. गोवा 365 खातीर रमेश नाईक राऊत, गौतमी गांवकार आनी मुजेफ शेख. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. आयएमडीन पुराय राज्यांत पावस पडूंक नाशिल्ल्यान वा प्रतिकूल हवामानाची स्थिती नाशिल्ल्यान गोंयांत मळब नितळ आनी सुकें हवामान आसतलें.
उत्तरान दक्षिणेत ह्या दोन्ही वाठारांनी स्थिर तापमान नोंद जाल्ल्यान पणजी आनी मुरगांव वेधशाळांनी हंगामी नेमापासून मातशें विचलन दिसून आयलां. या सप्तकाचे सुरवेक अस्तंतेकडल्या वाठारांत ट्रफ आणि अरबी दर्याचेर उंचेल्या हवेचे चक्रीवादळ आसून लेगीत ह्यो पद्दती दुबळ्यो जाल्ल्यान ह्या वाठाराक शांत आणि सुके हवामान मेळ्ळां. फुडल्या सप्तकांत नितळ मळब आणि फांतोडेर धुके पडपाचो अदमास आसा. चडांत चड आनी उण्यांत उणें तापमान 34 डिग्री ते 23 डिग्री सेल्सियसाच्या सुमाराक उरतलें. वादळी वाऱ्याची वा उटंगराच्या पावसाची शिटकावणी दिवंक ना. रहिवाशी आनी पर्यटकां खातीर गोंयच्या सैमीक सोबीतकायेचो आस्वाद घेवपाचो हो एक योग्य वेळ. तशेंच शेतकारांक स्थिर हवामानाचो सल्लो दिला. शेतकी कामां खातीर पावसा संबंदीत आडमेळी येवपाची शक्यताय ना. नितळ मळब आनी सुकें हवामान, चडावत आनी उणें तापमान 34 डिग्री ते 23 डिग्री सेल्सियस, फांतोडेर धुक्याची शक्यताय, वादळी वाऱ्याची शक्यताय ना. शेतकी कामां करपा खातीर शेतकारांक स्थिर हवामानाचो सल्लो. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365 च्या कोंकणी खबरो हांगा सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv आमच्या वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट फॉलो करात. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.